सगळे प्रेस भावांक आनी एकदां वेलकम करून म्हाका दिसता एक बऱ्यांतलो बरो पीपल फ्रेंडली बजेट, एक बॅलन्स बजेट भितर इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट आनी ह्युमन डेव्हलपमेंट हेजेर भार दिलेलो आसा. इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट म्हणटा आसतना बरे रोड्स, बरी कनेक्टिविटी, टुरिजम सेक्टरान बरो इन्वेस्टमेंट आनी ह्युमन डेव्हलपमेंट आमी उलयता आसतना एड्युकेशन सेक्टर जावं, हेल्थ केअर सेक्टर जावं, सोशल वेलफेअर हेजेर सगळ्या गजालींचेर भार दिल्लो आसा. एक सामान्य व्यक्तीचो विचार करून हो बजेट घडला आनी आमचे स्वयंपूर्ण गोंय करपाक लागून म्हाका दिसता जी आमची वाटचाल आसा तो हो बजेट जो आसा आमकां भरपूर हेजो फायदो जातलो. सगळ्या लोकांनी हेका वेलकम केलेलें आसा. सो तुमच्या माध्यमांतल्यान जी डिटेल जी आसा ही लोकां कडेन पावची, हेका लागून ही प्रेस कॉन्फरन्स घेतला. फुडली जी प्रेस कॉन्फरन्स आसा, डिटेल आसा ती आमकां दामू भाई सांगता. पत्रकार भारतीय जनता पार्टीचे हेचे पत्रकार परिषद आणि ह्या पत्रकार परिषदेक तुमकां सगळ्यांक स्वागत. काल गोंय सरकाराचो अर्थसंकल्प सादर जालो आणि हो पीपल फ्रेंडली लोकाभिमुख अर्थसंकल्प जो आसा त्या अर्थसंकल्पाचे आमी भारतीय जनता पार्टीचे तर्फे स्वागत करतात आणि त्याचबरोबर मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आणि ताचे सगळे सहकारी हांचे अभिनंदन करतात. शिगम्याचे दीस आसात आणि त्याचबरोबर नव्या वर्साची सुरवाती जाता आणि हे नवें वर्स आमकां खरेंच बरे बरे येवजण्यो घेवन आयिल्ले आसा आणि 30,000 कोटीचो हो अर्थसंकल्प जो आसा तो अर्थसंकल्प पांचव्या वेळा ह्या सरकारान रेव्हेन्यू सरप्लस हो आसा. 7व्या वेळा सलग बजेट प्रस्तुत करपाचे डॉक्टर प्रमोद सावंताक हे मेळ्ळें आणि तातूंतल्यान एक नवी येवजण्यो अनेक पोतडेंतल्यान भायर काडून समेस्त गोंयकारांक दिवपाचो यत्न तांणी तो केल्लो आसा आणि तो सक्सेसफूल जाल्लो आसा आणि त्याच बरोबर ते ह्या वर्सा तांच्यांनी तातूंत भितर आनी तातूंत भर घातल्या. अर्थसंकल्प आसता हो सर्वसामान्य जनतेक खातीर एक ह्या थाकाय दिवपाची आसता आणि तातूंत भितर ते सक्सेसफूल जाल्ले आसा. ह्या अर्थसंकल्पाचे खूब वैशिश्ट्य आसा. पयलीं आमी विकासा कडेन, हो विकासाभिमुख अर्थसंकल्प हो इन्फ्रास्ट्रक्चर वर्क जे आसा ताचे खातीर 4,000 कोटीचे तातूंत भितर प्रावधान दवरता आणि ह्या सगळ्या मतदारसंघांनी 100 कोटीचे प्रोजेक्ट घेवपा खातीर प्रोत्साहन करून थंय लोकां खातीर लोकोपयोगी अशे प्रोजेक्ट येवप आणि तातूंतल्यान जनसेवा आणि त्याच बरोबर लोकाभिमुख सरकार आसा हें दाखोवपाचो प्रयत्न तातूंत आसा. लोकां खातीर ह्या संपूर्ण हातूंत भितर जनजीवन मुखार व्हरपा खातीर डबल इंजिनचें सरकार जें आमी परत परत म्हणटात, माननीय नरेंद्र मोदीचें सरकार केंद्रान आसा आणि हांगा भाजपाचे डॉक्टर प्रमोद सावंताचें सरकार आसतना ज्यो येवजण्यो लाभल्यो त्यो येवजण्यो सर्गेस्त मनोहर पर्रीकर हांणी जेन्ना सुरू केल्ल्यो त्या दिसा पासून आतां पर्यंत अनेक येवजण्यो आसात आणि तातूंत भितर अनेक नव्या येवजण्यांचे दोतोर प्रमोद सावंत हांणी भरय बी घातिल्ली आसा. जे सामान्य लोकांक गृहिणीक आणि घराक जे बारीक लोकांक लागता ते मंथली फायनान्शियल असिस्टंट जे आसा जे DSSन आसतले, मागीर त्याच बरोबर गृह आदारान आसतले, ताजे खातीर वाडोवपाचे तांचो संकल्प ह्या बजेटांतल्यान दिश्टी पडटा आणि ताजे खातीर तांणी ह्या अर्थसंकल्पान भितर बजेटरी प्रावधान एलोकेशन आसा तें दवरिल्लें आसा. खूब वर्सांचो एक कॉन्ट्रॅक्ट जे सर्विसीन आसा तांचो प्रश्न आशिल्लो. 10 वर्सां जालीं, कोणाक 15 वर्सां जालीं. आमकांय ते मेळपाक येता, वेगवेगळे हातूंत एप्लिकेशन्स दितात आणि त्याच बरोबर तांची मागणी आसा की आमकां केन्ना तरी ह्या हातूंत फिक्स करात. ताचे लायफ जाले तरी आसा, थोडे लग्न जाले, अजुनूय संवसार तांचो म्हणजे संवसारान आसात ते, पण तांकां तो एक कॉन्जुलेटेड अमूक थोडी सॅलरी मेळटा. केन्ना तरी तांचें स्वप्न आशिल्लें ते ज्या तरेन काम करता, कश्ट करतात, तांकां बाकीच्या बरोबर पार हें सॅलरी मेळची आणि पण त्याच बरोबर फिक्स जावचें. पण ते
ह्या वेळाचेर ती घोशणा केली आनी 10 वर्साचे वयर जे कॉन्ट्रॅक्टाचेर आसा तांकां ह्या सरकारान सांबाळून घेवपाचो भारतीय जनता पार्टी सरकारान जो प्रयत्न केला सुरू तो तोखणायेचो आसा. आमी पयरच डिसेंबराच्या एंडाक 3रे जिल्ल्याची निर्मिती केली आनी 3रो जिल्लो हो ऑफिशियली जालो आनी आतां ताजे बाकीचे ताजे ऑपरेटींग स्टेशन म्हणजे ऑफिस तांचें मुख्यालय त्याच बरोबर ताजो सगळें इन्फ्रास्ट्रक्चर तातूंत भितर हें 3री कुशावती जी डिस्ट्रिक्ट आसा ताजे खातीर येवजणो ताजे खातीर मुखार वचपा खातीर तांच्या लोकां खातीर ज्यो कितें प्राथमीक जितले जे बेजीक हे आसा ऑफिसां आसतलीं किंवा तांचे स्टाफ आसतले बाकीचे प्रमोशनाक लागून कितें कितें जी तयारी आसतली ताका 500 कोटीचें प्रावधान दवरिल्लें आसा. म्हणजे फक्त हे सरकारान फक्त घोशणा केली इतलेंच जावना जाल्यार त्या घोशणाचे भितर फक्त फुडें अंमलबजावणी करपाचो यत्न आसा तोय जाला. डिजिटल टॅक्सी पॉलिसी जो एक आमच्या गोंयकाराच्या काळजांतलो विशय आशिल्लो तो विशय सुटावो करपा खातीर तो टॅक्सी पॉलिसी जी आसा ती पॉलिसी तांच्यांनी इंट्रोड्यूस केल्ली आसा आनी म्हाका दिसता तो प्रश्न सुटावो जातलो कारण हे सगळे बारीक बहुजन समाजाचे लोक आसा जे ह्या टॅक्सीच्या बिझनेसान आसा आमचे लोक आसात आनी ते कितले तरी तेंप जालो तांचो प्रश्न आसा तो सुटावो करपाक लागून फुडें तातूंत भर घालप हे आशिल्लें. अनेक स्किमी ज्यो आसा त्यो स्किमी ह्या निमतान रिव्यू करून रिवायव करून तातूंत भितर मानधनान वाड करप DDSSY जे इन्शुरन्स स्कीम आसा तेजी क्लेम आसा तो एमावंट तोय बीन वाडोवपाचो निर्धार ह्या सरकारान केल्लो आसा. एकूण जशें म्हारगाय वाडटा आनी खर्च वाडटा त्या खर्चाक कोप अप करपा लागून ह्यो सगळ्यो स्किमी तातूंत भितर बरी वाड करपाचें हें सरकारान ठरयिल्लें आसा आनी त्या खातीर परत एकदां त्या सामान्य लोकांचे कडल्यान आमकां फोन येतात की आमकां बरें बजेट दिल्लें आसा त्या बद्दल धन्यवाद म्हणून. त्याच बरोबर बायलां खातीर नारी शक्ती खातीर केल्लें प्रावधान तातूंत भितर ITN शिकपी भुरग्यां खातीर ट्युशन फीज ह्यो माफ करप आनी जे केंद्रान कन्स्ट्रक्शन ऑफ हॉस्टेल हाजे खातीर जिल्ल्यान धनराशी दवरल्या त्या खातीर 100 कोटीचें जें प्रावधान आसा तातूंतल्यान तें करप ह्या खातीर ह्याय जिल्ल्यान 3 जिल्ल्यांनी सद्या तरी एक जिल्ल्यान पयली सुरवात हें जावचें त्या खातीर हॉस्टेलाक हें दवरिल्लें आसा. अनेक स्किमी काल मुख्यमंत्र्यान डिक्लेअर केल्यो आनी तातूंत भितर सगळ्यांत ज्यो गजाली आशिल्ल्यो आमचे ट्रायबल भाव ST भाव जे आसा ट्रायबल तांच्या खातीर अटल आसा योजना आसा जिका ते 1.5 लाख रुपया रिपेराक आशिल्ले ते 3 लाख पर्यंत केल्ले आसा आनी कन्स्ट्रक्शन आनी रिकन्स्ट्रक्शनाक 3 लाख आसा ताजे वयल्यान ताजी हें मर्यादा वाडून 5 लाख रुपया केल्ले आसा आनी ते खरोखर खूब जाणांनी ताजें स्वागत केल्लें आसा कारण 1.5 लाखान कांयच जायनाशिल्लें ते ताजे वयल्यान 5 लाख पर्यंत पावून तांकां ते वन टायम ते मेळटा. ताजे खातीर प्रक्रिया सुसूळीत जाली आनी पयशे वेवस्थीत मेळटले जेणे करून तांचे घरां किंवा रिपेर बी करपाक तांकां योग्य मदत जातली. एक योजना ती खूब शहरांतले आनी जे बिल्डिंगेनी रावतात ताजे खातीर म्हजी फ्लॅट योजना जी केल्या तातूंत भितर डीम कन्विनियन्स डीड जो आशिल्लो ताका लागून खुबश्यो गजाली उरताल्यो आनी ताका लागून फ्लॅट ओनर बिल्डर आनी लँड ओनरा मदीं झगडीं जातालीं. थोडे लँड ओनर ना किंवा बिल्डर ना किंवा बिल्डर आसा जाल्यार तो करना अशें अनेक गजाली जाताली. ताजे खातीर म्हजी फ्लॅट योजना जाणें करून तांकां एकदां तांच्या नांवार जे पेपर वर्क जालो तांकां फुडलें सगळें कितें लोन आसतलें किंवा तांचे खातीर कितें तें परत रिसेल आसतलें कितें आसा ह्या सगळ्या गजालीक तातूंतल्यान वाट मेळटली आनी घर जो थारो जो म्हणटा म्हजें घर जशी योजना राबयली तशीच म्हजी फ्लॅट योजना राबोवन ह्या सरकारान एक सगळे हातूंत समाजान भितर एक गरीब जांकां घर परवडना तांकां जांचे आर्थीक हातूंत पिसलेले आसा तांचे खातीर नवीन आनी एक मुख्यमंत्री आवास योजना सुरू केल्या जाचेर गोवा हावजींग बोर्डाच्या मार्फत ही आवास योजना सुरू जातली. खूब जाण विचारतात घर केन्ना मेळटलें घर केन्ना. म्हाका दिसता हें भरपूर वर्सां पयलीं घराचें हें सुरू जाल्लें गोंयांत जागे तशे कमी आसा पण गोवा हावजींग बोर्डाच्या मार्फत
ही मुख्यमंत्री आवास योजना ही स्कीम जी आसा ती लॉन्चिंग जाल्ली आसा ती करता. त्या खातीर सरकाराचें स्वागत. शिक्षण क्षेत्रांत दोनापावल सगळ्या कॉलेजी खातीर एक संकुल उबारप. त्याच बरोबर जशें कुजिराचो प्रकल्प जालो आसा तसोच प्रकल्प दक्षिण गोंयांत मडगांवांत जावप. त्या खातीर मठग्राम विद्या संकुल हें दवरलें जाता. त्या खातीर बेगींतल्यान बेगीन जावपाचो ताजे खातीर आमी बी पाठपुराय करता. ताजे खातीर अभिनंदन मडगांवकारांक आनी साश्टी सावथाक एकादें व्हडलें हें विद्या संकुल जाता. त्या बद्दल मडगांव म्हणून एडिशनल हाजें स्वागत करता. आनी अनेक बाकीच्यो सगळ्यो स्किमी ह्या हातूंत भितर आसतना सरकाराचें हें इतलें 30,000 कोटीचो बजेट जो आसा त्या बजेटांतल्या मार्फत योग्य रितीन गोंयची गाडी जी डबल इंजिनाची सरकाराची गाडी आसा ती वेवस्थीतपणे वतना अभिनंदन करतना ताजो एक फायदो सगळ्या गोंयकारांक जातलो इतली अपेक्षा करता. परत एकदां अभिनंदन करून तुमचे मदीं 2 शब्द थांबयता. टॅक्सी पॉलिसी टॅक्सी हो विषय जेन्नाच्यान 2012 सरकार भारतीय जनता पार्टी केलो तेन्नाच्यान विशय जालो तेन्नाच्यान तेजे मेगा प्रोटेस्ट चालू जाल्या टॅक्सीवाल्यांचे सो तेंची तुमी बारीक लोकांचो विशय म्हटल्यार विचारता बरोबर आसा. तो तेन्नाच्यान तांकां विशय येयला मिटर येयला जाले 2 मिटिंगी तांच्यो जाल्यो. ऍप हाडले तांकां ते ओपोज करता तुमी सरकारान मुद्दम ऍप हाडला सो हेजेर तुमी कशे बारीक लोकांक नाही वेगवेगळे प्रयत्न करून पळयले जे कदाचित मिटर आसतले किंवा तो ॲप आसतलो किंवा तो तांच्या दृश्टींतल्यान तो चुकीचोय आसूंक शकता. म्हणजे कसली तर एक स्कीम आसता ती स्कीम केन्ना केन्ना किंवा तें प्रपोजल आसता तें फेली आसपाक शकता. इट इज नॉट अ फूल प्रूफ की तें तशेंच जातलें म्हणून. म्हणटकीर तें तांकांय कदाचित तें नुकसानान पडूंक शकता. कारण गोंयचो जो टॅक्सी चालक आसा तो बाबडो गरीब आसा. ताजे त्या टॅक्सीचेरच पोट. कदाचित तो एकच भाडें मारता आनी ताका मागीर ते दुसरें ताका वचपाक म्हणजे टू एंड फ्रो जें आसता ताका दुसरें भाडें मेळत ना. तो ऑल द वे समजा दाबोळीच्यान आयलो आनी ताणें पेडणे देंवय म्हटलें किंवा पेडणेच्यान आयलो आनी काणकोण देंवय म्हटलें ताका वतना परतें रिटर्न भाडें मेळपाक जाय. गोंय मातशें गोंयचें भौगोलीक रचना तशी वेगळी आसा. गोंय हें मेट्रो दिल्ली बेंगलोर सारकें न्ही. हांगसरल्यान थंय गेलो की रोखडोच दुसरें मेळटलें तिसरें मेळटलें. कारण हे चारय जी नांवां घेतली आमी ती वर्टिकल आसा स्टेट बिल्डिंगेन रावतात लोक आनी पॉप्युलेशन हाय डेन्सिटी आसा. हांगा मातशें पॉप्युलेशनाची आमचें पॉप्युलेशन 15 लाख तातूंतले 5-10 लाख गांवगिऱ्या वाठारांनी आसता. ते आपापल्या कामान मग्न आसतात. जे ट्युरिस्ट येतात आनी किंवा जाका सामकीच गरज आसा ते टॅक्सी वापरतात. सो तांच्या खातीर परतीचें भाडें मेळना. त्या वेळाचेर तो आमी मिटर घातलो किंवा तो घातलो तो एक्सपेरिमेंट करून पळयल्ले आसा. पण मुख्यमंत्री तांकां घेवन बशिल्ले आसात. पयर तांकां सगळ्यांक आपयल्या तांचे खातीर एक वेगळो पर्याय आसा तो तांचे खातीर करता. तुमकांय दिसता की ऍप सिस्टम गोंयांत चलपाचें ना तें हांव आतां उलयलें तें सुद्दां ह्या बारीक लोकांच्या संदर्भानूच उलयलां. एज्युमींग म्हजे कडेन एक टॅक्सी आसा अशें धरून ट्युरिस्ट जो आसा ताकाय हांव त्रास दिवपाक सोदना पळय म्हणत ना. पण ट्युरिस्ट जो हांगा येता तो हांगा येता खूब पयशे मोडटा. तो कॅसिनोन वता किंवा तो आनी खंय वता डान्साक वता आनी खंय वता सगळे कडेन वता. तोय हांगा मजा हाका करपाक आयल्लो आसता पिकनीक करपाक वय. अशा वेळाचेर फक्त एकच टॅक्सी ही कितें म्हणटात ती कोण तरी मुद्दामून म्हणटा की टॅक्सी ताका जाय अशी ओबर ऑर दुसरी ओला ह्यो सगळ्यो आयल्यो आनी तितले जातून थंय वतात जाल्यार त्या टॅक्सीवाल्याक परवडना आनी तो म्हणटा ती आपल्याक परवडना. पण हातून सुवर्ण मध्य करतना जो पळय आपले पांयाचेर उबो राविल्लो जो टॅक्सीकार जो आसा ताचो विचार करूंक जाय न्ही. परत डिजिटल आनी ऍपाचो भितरलो विशय कितें आसा. ऍप बेज म्हटल्यार तो कोणीय येवंक शकता. फाल्यां जर कोर्टाच्या आदेशानुसार समजा किंवा बाकीच्या हातून भितर समजा भायले सगळे कोण तरी आयले आनी तांच्यांनी आपण घालता म्हणून सांगलें आमचे भुरगे सगळे भायर वतले. तूं तांकां कायदेशीरपणान तूं तांकां बंद करूंक शकना की आमचो लोकल ड्रायव्हर दोनूय कशे गोंयकारपणान कशे टिकतले. तोच जर देशो धडीक लागलो म्हजो टॅक्सीवालो भाव ताजी टॅक्सी ताणें लोनार काडिल्ली आसा सगळें आसतात. तो गाडयेक आपले
म्हणजे आपले स्वताक पोटाक केन्ना केन्ना सायडीक रावता पण गाडी एक चकचकीत दवरता सारको इतले सारके तर गाडी म्हटल्यार सारको जीव आसता तो दीस दोनदा धुता फडको मारीत आसता कितें लागलें जाल्यार पुशीत आसता हांवें पळयलां कितले जाणां सामके जीव की प्राण एकल्या कडेन खंय 4 आसता म्हणजे सगळी राती पोटां सारकी आसना सो तो म्हजो गोंयचो भाव आसा जो टॅक्सीकार जो ड्रायव्हर आसतलो जो ओनर आसतलो ताका ताजे विचार करात न्ही टायर ऑयल हप्ते इंट्रस्ट भाडी वताक रावता तो सगळो सगळे सगळे गजाली पार्किंग फीज आनी हें सगळें सो तुम्ही सहमत आहात टॅक्सीवाल्याचे हांव टॅक्सीकारा बरोबरच आसा म्हजें तें सगळें आमचें तें फाल्यां तांचे पोटाचेर पांय दितले आनी खंयचे तरी भायले हाडटले आनी ते करतले तूं मुंबय वच आनी बाकीचे कडेन वच खंय कोण भायले आसा ते पळय ते तातूंतले थंयचेच एरियेंतले असतात मरे त्यांचं परंपरा झालं why they have to delay on that policy for a long time? ती वेगवेगळी प्रपोजल हाडलें तें प्रपोजल एक्सेप्ट जाता किंवा ते चुकीचे पद्दतीन वता फेल जाता अटेम्प्ट तो तुम्ही एका डिजिटल मीटर घातले ते फेल झाले त्यांचे पैसे गेले म्हणतात 12,000 सरकार डिजिटल नाकाच म्हणतात सरकार कित्याक म्हणून म्हटलें हांवें सरकार ताजेर तांकां बसोवन तांकां जाय तशी योग्य भुमिका घेतलो हें आमी सांगिल्लें आसा सरकाराक आमची पयलींच मिटींग जाली जावकूच जाय पूर्णपणे जावकूच जाय हांवें डे वन पासून सांगलां भारतीय जनता पार्टी इज इन फेवर आमचे टॅक्सीकारा बरोबर गोंयकारा बरोबर जे आमचे लोक आसात तांचे खंय त्रास जावचे न्ही तांचे संवसार केल्या मरे बाबड्यांनी घर बांदपाक रूम काडपाक लोन घेतलें टॅक्सी काडपाक लोन घेतलें वेगवेगळे प्रयोग करून पळयले कदाचित एक प्रयोग फेल जाता तेय म्हणटात आं बरें म्हणटात दुसरो प्रयोग करुया म्हणजे ते समजूतदार आसा ते वेवस्थीत आसा म्हणून सर 30,000 कोटीचं बजेट नाही पण दुसऱ्या बाजूला गोव्याचं कर्ज सुद्धा 30,000 कोटीच्या बाहेर आहे. गेल्या वर्षभरात जर बघितलं तर जवळजवळ 4,000 कोटीच्या पलीकडं गोव्याचं कर्ज फक्त एका वर्षात वाढलेलं आहे. हे सगळं जर बघितलं आणि त्या या बजेटमध्ये कुठल्याही करवाढीचा विषय सीएमने घातलेला नाही. मग नेमका हा निवडणुकीचा फंडा म्हणायचा की किंवा करवाढ न केल्यामुळे सरकारला त्याचा आर्थिक फटका कशा पद्धतीने बसू शकतो का? नाही म्हणजे मुळात हे बजेट्स एक तुम्ही नोट केलेलं आहे की हे सरप्लस बजेट आहे रेव्हेन्यू सरप्लस जेव्हा बजेट असतं तेव्हा करवाढ केली असती तर आणखी थोडे पैसे आले असते पण लोकांवरती आर्थिक बोजा जास्त न टाकता भविष्याकडे बघून म्हणजे पुढचे विजन हे सगळं बघून हे आहे आणि दुसरं नीती आयोगाच्या काही मर्यादा असतात फायनान्शियलच्या त्या मर्यादेच्या पलीकडे सरकार जाऊ शकत नाही. पण रेव्हेन्यूचा विचार जर केला तर राज्य सरकारनं सेंट्रलवरती जास्त माधार दिलेली आहे असं वाटतं तुम्हाला? तसं नाही नाही पण तिथं कुठेही म्हणजे सेंटर काढून असे पैसे पण देत नाही ना हां हे आपली स्टेट आहे याला काढून पैसे द्या असं असतं का असं मुळात नसतं मुळात एक प्रपोजल असतं. आता सरकारनं लास्ट टायम पयचे बजेट जाला त्या बजेटाक भितर केंद्रांतलें तें जर बारीक वाचलें जाल्यार तातूंत आमकां खंय 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 कितें आसा तें आमी टॅप करपाक जाय. हॉस्टेल्स आमकां मेळ्ळें सो आमी भितर पार्ट आसा तातूंत भितर कोको आमचे फार्म जे कोकोनट मागीर काजू बियांक लागून ते 5-6 स्टेटीक लागून बरें आसा ते 6 स्टेटींक जाचो लाभ मेळटलो तातूंत गोंय बी आयलें सो गोवान भितर हे प्रोसेस इंडस्ट्री आसा ती सगळी जातली तातूंत भितर सो भविश्या कडेन पळोवन हे सरकारान उचललेली सगळीं पावलां आसा ते तातूंत भितर हें जातलें MSMEचे आनी ताजे भितर CA तुमकां वेवस्थीतपणे सांगू शकतले. तुम्ही जर पळयत बारीक रितीन जाल्यार गेली 2-3 वर्सां सेंट्रल गव्हर्नमेंट वो MSME खातीर खूब योगदान दिता खूब सपोर्ट दिल्लो आसा कारण MSME कॉन्ट्रिब्यूट सिग्निफिकंटली ऑलमोस्ट 30% ऑफ द GDP इज कॉन्ट्रिब्युटेड बाय MSME आणि 45% ऑफ द एक्सपोर्ट इज ऑल्सो कॉन्ट्रिब्युटेड बाय MSME. सो ताज्या खातीर सेंट्रल गव्हर्नमेंट खूब सपोर्ट करता MSME आणि ऑन द सेम गायडलायन्स आमचो गोवा सरकार जे आसा तांच्यांनी सुद्धा MSME खातीर एक स्कीम इनिशिएट करपाचें आसा
so that they support MSMEs and also support exports made by MSME. कित्याक MSME कशें आसा हे लेबर इंटेन्सिव्ह असता. They support a lot to these large organizations आणि they create a lot of employment opportunities. हातून खूप प्रमाणात GDP ग्रो जाता आणि they contribute a lot in form of taxes. So आपण कशें जाता आर्थिक परिस्थिती स्टेटाची बरी जाता आणि सेंट्रलाइज जाता. पण सर दुसरीकडे गेली 5-6 वर्ष जर बघितलं तर MSME साठी जे काय बजेटमध्ये आहे ते म्हणजे त्याची अंमलबजावणी होत नाही असं MSME संघटनाच म्हणते हा. त्याच्यामुळे राज्यातले अनेक जे छोटे मोठे उद्योग आहेत ते बंद पडत आहेत. ज्या सरकारकडनं त्यांच्या मागण्या पूर्ण होत नाहीत असा जाहीर आरोप आहे त्यांचा. त्या संदर्भात काय? या संघटनेचे काही मंडळ मुख्यमंत्र्यांक मेळून तांचो डेटा तांच्यांनी शेअर केलो आणि तातूंत भितर लक्षांत आयिल्लें आसा की ह्यो सगळ्यो MSME आसा ताजे कार्यान्वीत आसा आणि बरे तरेन आसा. ताजो हांव पेपर तुका दिता, डिटेल्स दिता. त्यानंतर गेल्यानंतर आपल्याला कळेल की किती MSME आणि कशा व्यवस्थित आहेत. एक काही चॅनल्समध्ये काही डिबेट करणारी जी माणसं आहे ती प्रामुख्याने मुद्दामून नॅरेटिव्ह सेट करण्याचाच प्रयत्न करतायत. इलेक्शन इयर असल्या कारणाने हे झालं नाही, ते झालं नाही. परत मी म्हणतो भरलेला ग्लास आहे त्यात थोडंसं कमी आहे, पण तो कसा भरलेला नाही हे दाखवण्याचा प्रयत्न असतो. आणि ग्लासमध्ये इतकं पाणी नाही आहे, इतकं पाणी नाही आहे, पण कोणाही म्हणत नाही की हा ग्लास भरलेला आहे, इतका भरलेला आहे कोणीच म्हणत नाही. त्याचं कारण कितें जावना तें म्हणजे पयर हांवें म्हजे कडेन एक पत्रकारान म्हजे कडेन उलयतना हांव सांगलें एका गांवांत आसा तेन्ना हांव सांगलें रस्तो पूल ना पूल ना पूल ना आमच्या लोकांचे कशे त्रास जाता आनी त्या बद्दल बोवाळ करताले त्या वटेच्यान म्हणजे येवपाक त्रास जाता वचपाक त्रास जाता फेरी टायमार मेळना आनी कितें. अशा सरकारान पूल बांदलो. पूल बांदतकीर कितें कोणाचो आवाज ना म्हणजे पूल बांदलो तो तेतून आनी दुसरे कडेन खंय तरी एक साको आसा थंय पूल बांदपाक जाय थंयच्या लोकांक त्रास जाता थंय तो आवाज सुरू करता. पण होय तितलें जाल्लें आसा तें बरोबर पॉझिटिव्हली जेन्ना उलयतात की 30,000 कोटीच्या ह्याच्यामध्येच सरकार करते. सरकार 30,000 कोटीच्या बजेटमध्ये 1,00,000 कोटीचं प्रपोजल्स करू शकत नाही. म्हणून मग पुढच्या वर्षीचं बजेटला थांबावं लागतं कारण त्यामध्ये आपले रेव्हेन्यू किती येणार, त्याच्यानंतर पुढच्या वर्षी, त्याच्यानंतर पुढच्या वर्षी. म्हणून 65 वर्षाच्या स्वतंत्र झाल्यानंतरचे सगळे दोषारोप एकाच सरकारवर येणे शक्य आहे का नाही. कारण ते बजेट 500 कोटीपर्यंत किंवा 1,000 कोटीपासून सुरू झालेला आता 30,000 कोटीपर्यंत पोहोचलेला आहे. कारण तसा खर्चही पण तसा आहे. तांचे जर समजा जे कितें विशय कितें जालें एक तांचो जो विशय आसा तो सरकारा कडेन तांच्यांनी उलोवन त्या प्रमाणे बसून ते सुटावो करतले आनी त्या खातीर मुख्यमंत्र्या कडेन आमची उलोवणी बी जाल्ली आसा. तांणी एकंदर हय जो जो कितें विशय आसा तो कितें तांकां कितें दाखयल्लो PPP प्रोजेक्ट पावर पॉयंट प्रोजेक्शन दाखयल्लें अशें ते म्हणटात थोडे. म्हाकाय तातूंत भितर हें ना डिटेल्स ना केन्ना दाखयलें आनी कितें. हाज्या पयलीं तांचे कडेन उरलेले अशें अर्दे म्हणटात पयलीं ना म्हणटात. म्हाका खरें डिटेल खबर ना तेव्हा तातूंत भितर असो करून घुसपून म्हाका येना. आपण मुख्यमंत्र्याक सांगलां का लोकांक भागीदारी करूनच प्रकल्प हाडप आनी त्या हातूंत भितर तांची मान्यता लोकांक वेवस्थीत समजोवन ह्या प्रोजेक्ट किंवा हो प्रकल्प आयलो जाल्यार कोणाक कितलो फायदो गोंयकाराक कितलो फायदो जातलो किंवा ताजें लॉंग टर्म कितें आसा हें सांगलें. ताजे नंतर लोकांक विश्वासान घेवन करप ही सरकारची भुमिका आसपाक जाय ती आसा आनी त्या खातीर ते उलोवणें. ते कितें म्हणटा सगळे जाणां म्हणटा कितें ते BJPचेच कार्यकर्ते आनी BJPच तेंचे आयकना म्हणटात. BJPचेच कार्यकर्ते म्हणटात ते कितले वर्सां आमी BJPकूच काम केलां. तूं म्हणटा तें बरोबर आसा. ते BJPचे न्ही अशें हांवें बी खंयच म्हणूं ना. कारण BJPचेच कार्यकर्ते आसा म्हटले बरोबर आमी ते आमचे आसा म्हणून तांकां आमी ग्रांटेड म्हणूनय खंय कोण वचूना. कारण हो प्रकल्प म्हाका दिसता कितली तरी वर्सां जालीं चालू आसा. तो कालूच सुरू जावना आनी म्हणून ते डिटेल्स आसा न्ही ते डिटेल्स केन्ना तारीख सुरू जाली कशी जाली हें जालें ताजे हे कितले व्याप आसा तो अभ्यास करतकीर हांव सांगता. पण आता इतले दीस जाले
नाही कितें आसा ज्या तरेन तांचो लढो चालू आसा त्या तरेन पयलीं इतले म्हणजे तो बंधारो ते बांदप आनी हें आसा ठरिल्लें त्या नंतर ते टेंडर प्रोसेस जालें ताजे नंतर कोणें कॉन्ट्रॅक्टरान काम सुरू केलें थोडे कडल्यान काम स्टार्ट जालें कितले पर्यंत जालें हाजो एकूण अंदाज जो आसा ताजे नंतरच हांव उलोवंक शकता. आणि पहिले एक स्टेटमेंट केलं काही दिवसांपूर्वी लोकांक जर नाका लोकांच्या माथ्यार अजुनूय म्हणटा हांव तें. हय, अजून म्हणटा पूण अशे लोक हे रस्त्यार येवपाक कित्याक रावता तुमचो पण ट्रान्सपरंटी कित्याक हाडिना ट्रान्सपरन्सी ज्या वेळार कशें आसा प्रकल्प ज्या वेळाचेर डिक्लेअर केल्लो आसा तो सुरू जाल्लो आसा त्या वेळाचेर थंय कितें जालें आनी कितें ना तें म्हाकाय खबर ना. ज्या हातून भितर तो प्रकल्प इतले तेंप पर्यंत वता आनी आतां म्हणजे त्या खंयचे तरी स्टेजीचेर पावतकीर तो मागीर तो नाका अशें म्हणटात जाल्यार तातूंत भितर खंय तरी आमी तांकां समजोवपाक चुकलां किंवा ना जाल्यार ते इलेक्शन स्टंटय आसूं येता. मिसगायड करता मिसगायड करता कोण पॉलिटिशियन पॉलिटिशियन मिसगायड करता. पण तुम्ही गव्हर्नमेंटाचे बोर्ड लावना तांकां प्लॅन दिवना तसलेच ते बांदपाक start केलं. तसलेच तेच म्हणटा न्ही, हे सरकाराक विचार मरे प्रश्न. मिसगायड लोकांक करताले सर. तेच म्हणटा हे सरकाराक तुमी प्रश्न विचारात त्या मंत्र्याक विचारात त्या मुख्यमंत्र्याक विचारात कारण हे हातूंतले डिटेल ते सांगूंक शकता न्ही. हांव पार्टीच्या संदर्भान सरकारान केल्ले बरे कामाचें अभिनंदनय करता आनी जे काम जे बरोबर ना जाल्यार ते स्पश्टपणे सांगता की लोकांक बरोबर घेवन ते लोकांक बरोबर घेवन करपाक जाय. हेच तर पार्टी म्हणून लोकां मदीं वचून तो दोगां मदलो ब्रीज आसा पळय न्ही तो ब्रीज हें करपाचो. कितले लोकां कडेन अशें आमी सरकारा कडेन मेळोवन दिवन कितले प्रश्न सुटावे केले आसा खूब प्रश्न सुटावे केले आसा. लोकांक माननीय नरेंद्र मोदीचे बद्दलय मोग आसा भारतीय जनता पार्टीच्या बद्दलय मोग आसा पण हे प्रश्न तांचे मदीं बसून सुटावे करचे पयलींच तातूंत भितर फसका गाडी मारून उजो घालून ताजो व्हडलो बोवाळ करप आनी मागीर ते सरकार आमचें करना आनी तांकां हें करपाचें काही लोक आतांच करपाक लागले. ह्याच वर्सा पळया मरे तें कित्याक 8 म्हयने उरल्या इलेक्शनाक काय ते स्टंट करतात ते बी पळयलें ना. म्हणजे लोकशाहीच्या मार्गान म्हणटात ते लोकशाहीच्या मार्गान आनीकय गजाली आसा जो कोण कितें म्हणटा ते फेक आयडीच्या आदाराचेरय बीन खूब जाण उलोवपी आसात आनी तातूंत कोण कोण मागीर आसा त्या वटेच्यान ऑपोजीट तेय सगळ्यांक खबर आसा. सो ह्या सगळ्या हातूंत भितर मुख्य मुद्दो जो आसा तांचो तो भावनेच्या बरान कित्याक कितें न करता तांचे बरोबर बसून उलोवन सुटावो जातलो. देशाचो सगळ्यांत व्हडलो हायकोर्ट अलाहाबाद त्या हायकोर्टाचो रिटायर्ड चीफ जस्टीस प्रतीन रिबेलो आनी मुख्यमंत्र्या कडेन ते चार्टर दिल्ले आनी तातूंत गोंयच्या कॅरिंग कॅपेसिटी स्टडी करपा खातीर बजेटान प्रोविजन करचें अशें म्हणलें. पूण ह्या बजेटान खंयच अशें कॅरिंग कॅपेसिटी खातीर स्टडी करपाक गांव सांबाळपा खातीर किंवा गांवची कॅरिंग कॅपेसिटी कितली आसची हे खंयच बजेटान हें करूना नोंद घेवनच सरकारान. मुख्यमंत्री बजेट हें मांडप हें काम मुख्यमंत्र्याचें सरकाराचें. खंयचें घेवप खंयचें कितें ना ताणें सांगिल्लें हें सगळें ताका मान्यता दिवप बजेटा प्रमाणे करप हें मुख्यमंत्र्याचें काम. म्हणटकीर तुमी जे ताका पॉलिटिकली कांय हें करचें न्ही. बरे आतां स्किमी सगळ्यो जाल्ल्यो आसा तातूंत लोकांक बरी हे जाल्ली आसा. पयशे आमचे म्हयन्या वाडोवपाचे आसा तेय मेळटले. त्याच बरोबर बायलां खातीर खंयचे हॉस्टेल आसतलें किंवा त्या बरोबर अनेक गजाली हांवें सांगल्यो ज्यो जावंक जाय त्यो अपेक्षा आशिल्ल्यो खूब वेळाचेर जावना म्हणून त्यो आतां जावपाक लागल्या. हे सादी गजाली आसा सादी गजालीचेर लोक अडकून उरता. VHN नंबर आसा पण त्या नंबराचेर ऑक्युपन्सी ना म्हणून ताका उदकाचें कनेक्शन मेळना ताजे प्रायवेट प्रॉपर्टी. ते प्रश्न सुटावो करपाक लागून तातूंत भितर बजेटान भितर युटिलिटी तयार करपाचें सरकारान मान्य केलां. कारण हे एक कोण कोण उलयलें तेन्नाच कळटलें. एज अ पार्टी म्हणून पार्टीचो अध्यक्ष म्हणून आनी तुमच्या पक्षाचें म्हणून गोंय जर फुडले पिळगेक सांबाळून उरतलें जाल्यार गोंयची कॅरिंग कॅपेसिटी प्रस्थापीत जावची अशें तुमकां दिसना. हांव 2002 पळय जेन्ना आशिल्लो पळय न्ही तेन्नाय उलयताले. ताजे नंतरय बीन मागीर काँग्रेस आयली तेन्नाय बी उलयताले. परत आमी आयले तेन्नाय उलयता आनी जे पळय उलयताले त्या वेळाचेर पासून ते आतां पर्यंत उलयत आसा. कॅरिंग कॅपेसिटी म्हणल्यार कितें गोवा आमी प्रत्येक जाण म्हणटा गोवा एट सॅच्युरेशन. वॉट इज सॅच्युरेशन? 15 लाख पॉप्युलेशन म्हणटा.
सो ते कशें करपाचें म्हणटकीर तातूंत भितर मागीर बॅन करचें म्हणटात कोण तरी म्हणजे हांव हांगा हो विशय हें करना पण ते विशय सरकाराचे हातूंत डिबेट आनी हें करून तें आसा आयज इतलेंच गजाल बरी आसा की बजेट जें आसा तें बजेट इतलें सुंदर बजेट आसा लोकांक लागून बजेट मांडिल्लें आसा त्या बजेटाचें अभिनंदन करपाचें. पण थर्टीन रिव्ह्यूच्या ज्या मागण्या आहेत त्या मागण्यांच्या संदर्भात भाजपची अधिकृत भूमिका काय असेल? भाजप पाठिंबा देतं त्या मागण्यांना तुमकांय पण तेजें पक्ष म्हणून ते सरकाराकडे ज्या मागण्या त्यांनी दिलेल्या आहे सरकार त्याचा योग्य तो निर्णय घेणार समर्थ आहे. भाजपची अधिकृत भूमिका काय आहे काय ते त्या मागण्यांच्या संदर्भात? त्या काय भाजपाकडे दिलेल्या आहे का मागण्या नाही, पण भाजपाकडे नाही दिलेल्या आहे मागण्या. सरकार तुमच्या पक्षाचंच आहे ना. म्हणजे ते काय आहे त्यांनी जे काही मागण्या दिलेल्या आहे त्या मागण्या जर जास्त असतील आणि किंवा वाईट का चांगल्या असतील त्या सगळ्या त्याच्यावरती योग्य तो निर्णय घेण्याचा अधिकार हा मुख्यमंत्र्यांना आहे. मुख्यमंत्री त्यावर योग्य तो निर्णय घेणार आहे.